of order. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडपाक सोदता. पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे आज हांवें एक प्रश्न घायलो विथ रिगार्ड्स टू OCI स्टेटस ऑफ गोवा. OCI स्टेटस ऑफ गोवा म्हणून हांवें एक क्वेश्चन घायल्लो की ऑन कम्युनिकेशन बिटवीन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सेंट्रल गव्हर्मेंट पर्टेनिंग टू लॉंग पेंडिंग डिमांड्स एंड ड्युअल सिटीजनशिप हें तुवें डिसअलाव केलां. हें कित्याक डिसअलाव केलां सर? कितल्या क्वेश्चन? मुगेलें अनस्टार्ट क्वेश्चन डिसअलावड म्हणून दाखयता. एकूच मिनिट दी. रोहन दिकेम सांग तूं कितें. हांव सांगता. स्पीकर सर, काल डिमांडा वेळार ऑनरेबल MLA आल्दोंचो हॅज मेड अ सिरियस चार्ज सेइंग दॅट माय OSD 1,04,00,000 रुपया स्पेंड केले ऑन अब्रॉड ट्रिप्स. कालच्या डिमांडाच्या भरान मागीर सोंपता म्हणसर ती टॉपीक त्या कडेन क्लॅरिफाय करून पावले ना. आय एम ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर की म्हाका रिकॉर्डाक मेळिल्ल्या प्रमाणे टोटल ताजे OSDचेर स्पेंड जाल्ले आयच्या तारखेन 6,50,075 रुपीज. आमचे ऑनरेबल MLA आल्दोंच्यान 1,04,00,000 जे ताणें सबस्टेन्शिएट केल्या ते टेबल ऑफ द हावस दवरचे नाल्यार आपली उतरां फाटल्यान घेवची. कित्याक एलिगेशन जे केलां इज व्हेरी सिरियस इन नेचर आनी ताच्या खातीर लेट हिम सबस्टेन्शिएट इट विथ वॉट एवर ही हॅज पुट येस्टरडे एज अ क्लेम बाय कीपिंग द डिटेल्स ऑन द टेबल ऑफ द हावस which we can definitely put it. Honorable Speaker, when I raised the demand, the charge of the OSD travelling, I said that travel expenditure was 1 crore and 4 lakhs and 1 crore and some other 90 lakhs or something. Because I didn't 1,04,00,000 ITB बर्लिनाची पूर्ण रोड शोचो ट्रिपीचो कॉस्ट. exactly. That is 1,04,00,000 इज थंयचो वचपाचे, स्टॉल सेटअप करपाचे, लोक वचपाचे सगळे एक्सपेन्सीस. हाऊ कॅन इट बी नेम्ड इन द हाऊस that these expenses relate to Sean Mendes OSD tourism? It is related to the department cost, which involves every cost of the thing of I think the participating in Honourable the Minister event. should listen to my statement carefully. I have said very carefully, in the trip which has been taken for Berlin, the cost where he has that gone is 1 crore 4 lakhs. Because sir, what he has gone, the media has carried, and he's categorically saying, To watch my thing, how I is don't Sean request Mendes by name, Speaker sir? तुम्ही एक काढचे ना जाल्यार ताका परत घेवपाक लावचे. कारण डिपार्टमेंटाचो कॉस्ट आय विल गो विथ इट, नॉट पर्सनल कॉस्ट. स्पीकर सर, ऑपोजिशन लिडरांनी जे म्हटलां पळय आन्सर करूंक नासलो दॅट सेम क्वेश्चन हॅज आन्सर्ड ऑन 16/7/24 so that it There's a difference. It is There's the a difference. same question. You give it in the next reply, no? It is the same question already answered. There is Okay? difference. It is not any difference. I will show it same to you. session. I तू will मागीर show it to दाखय you. म्हाका, but it is answered. Different हा झाला तो next. Start question number 1, मागे Sri दाखय म्हाका. Vijay Sardesai. First, आमगेले सेशन कोर्टाचो काल आख्या रूफ गेला. मागीर काड मरे तू. स्पीकर ना अरे स्पीकर सर, ते ना, ना, वो zero सेम काट ना Start question number 1, Sri Vijay Sardesai. इनॉग्रेशन झाले ना तुमचं रूफ डॅमेज झाले ते माझे. किती आहे ते सांग बरं. तो रस्ते वयताय सेम आणि वो सेम कॉन्ट्रॅक्टर. कॉन्ट्रॅक्टर सेम कॉन्ट्रॅक्टर. सेम कॉन्ट्रॅक्टर हे इनॉग्रेशन जास्त होऊन रस्ते उडयले. आणि आता ते रूफूय गेला. सेम तो लँडस्लाइड केलो मनीस. ज्या तरे- एक ब्लॅकलिस्ट करू जाय, एक ब्लॅकलिस्ट. मिनिट. त्या ज्या contractor तरेन वारो किती पावस येता बसानी. पाऊस पण लँडस्लाइड झाले. वारो पावस ह्या वर्साक चड जाला. अरे ओ पावस जावोय. नाही. कर सर, हांव रिपोर्ट घेता. हांव रिपोर्ट सर. घेता. Yes. एक कोणाला ब्लॅकलिस्ट report कर घेता मातशे सांगला? सीएम. ओ सेम लँडस्लाइड केलो मनीस. सेम वेंजी वेगस के Oh, human मुख्यमंत्री disaster दखल केला घेता म्हणून मनीस. सांगला. Yes. Start question number 1, Sri Vijay Sardesai. जालें की 1C. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. स्पीकर सर, हो इश्यू आसा नवे बोरयेचे ब्रिजाचो. म्हाका दिसलेलो ट्रायबलांचो विचारतलो म्हणून मरे. ना ट्रायबल रिझोल्युशन जालें म्हणून तुमी डिसअलाव केलें न्ही. ट्रायबल रिझोल्युशन आशिल्लें म्हणून तुमी डिसअलाव केल्लें म्हण तो हांव आतां काडना. स्पीकर सर, हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें एक इंटिग्रेटेड खाजान मॅनेजमेंट प्रोग्राम म्हूण केल्लो. स्पीकर सर, खाजान म्हणटा ती आमची एक लोकल हेरिटेज आनी एग्रीकल्चराची एक कॉर्नर स्टोन म्हणटात. स्पीकर सर, 18,000 हेक्टर खाजान आमी रिक्लेम केल्या, ज्याची 4,000 हेक्टर इबाड जाल्या, काबाड जाल्या. स्पीकर सर, हें हांव खाजनाक कित्याक हाडटा
आनी आमचे प्लॅन आशिल्लो तो कित्याक पयलीं सांगता. आमचो प्लॅन आशिल्लो इंटिग्रेटेड खाजन मॅनेजमेंट प्रोग्राम, जातून 500 हेक्टर पर इयर आमी रिक्लेम करतले आनी खाजन फार्मिंगाक यूज करतले. हो म्हज्या वेळार प्रोग्राम आसलो. दोतोर प्रमोद सावंतान म्हाका काडलो आनी तो प्रोग्राम न्हिदलो. स्पिकर सर, ताजे मागीर आतां हो जो ब्रीज येता, बोरयेचो ब्रीज येता, हो ब्रीज खाजन जमनींतल्यान पासार जाता. शेतकारांचे प्रमाणे CRZ नोटिफिकेशन अशें म्हणटा की खाजना काबार करून तातूंत कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळना, हें प्रोटेक्टेड अशें म्हणून म्हणटात. म्हणटकर हांव एक पॉयंटेड सप्लिमेंटरी म्हजो पयलो घालतां की कितलीं घरां आनी कितलें खाजन जमीन ह्या ओरिजिनल अलायनमेंटा खातीर काबार जाता, आनी 7 अलायनमेंट्स जे प्रपोज केले तातूंत तो खंयचो अलायनमेंटान कमींतले कमी घरां वतात आनी कमींतले कमी खाजन जमनी पेड्ड्यार जातल्यो. येस. स्पीकर सर, बोरी ब्रीज तुमकांय खबर आहा. म्हणजे फोंडेच्यान म्हाका दिसता काणकोण वयता आसतना सगळ्या जाणांक हो बोरी ब्रीज लागता आनी बोरी ब्रिजाची आत्ताची कंडिशन्स कितें आसा हेंय जाणा. आनी ताका लागून टायम टू टायम म्हणजे ताका रिपेर सपोर्ट बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय मेंटेनन्स ताजो करप हें टायम टू टायम आमची PWD करीत आसा. बोरी ब्रीज आनी तेज्या सपोर्टींग म्हणजे आमी म्हणटा की जितकें कंजेशन जाता, खास करून जे शिरोडकर आमचे मिनिस्टर्स आसा तांकांय खबर आसा की कितल्या मोठ्या प्रमाणात साईबाबा मंदिर टू थंय पर्यंत खूब मोठ्या प्रमाणात हे टोटल जे आसा कंजेशन जायत आसा. विथ द हेल्प ऑफ आवर डबल इंजीन सरकार आमी गोंयांतले सगळे म्हणजे हायवे ब्रिजीस हे करपाक शकले. पयलेच फावटी ह्या 10 वर्सांक तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळे ब्रीज, जुवारी ब्रीज सुद्दां म्हणजे पयलीं खूब पयलीं 30-40 वर्सां बांदता 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 करून थंयच उरलेलो. द सेम वे द बोरी ब्रिजाची गत आसा आनी ताकाच लागून बोरी ब्रीज जो आसा पळय न्ही हो गोवमेंटान बांदूंक घेतला आनी डॅट कम्स अंडर डॅट हायवे म्हणजे आमी येवटेंतल्यान जो बेळगांवांतल्यान जो हायवे वता ताजो रस्तो अप टू कुर्टी पर्यंत जाला आनी येवटेंतल्यान जो वता म्हणजे परत ढवळीच्यान डायरेक्ट पणजे येवपी रस्तो तो फक्त मदलो पॅच उरला. आतां रिगार्डींग लोटलेच्यान मिसींग लिंक जो आसा वेर्णा इंडस्ट्रियलिस्टा खातीर तो येवन लोटले थांबला, ताकाय खबर आसा, तो जाणा. आनी इन लाँग रन हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार इंडस्ट्रीच्या दृश्टीन म्हणजे आमी आतां पळयता जर पर्वरी जाल्यार तो रस्तो वचपाकूय गरजेचो आसा. पण एक गजाल की बोरी ब्रीज हो परत बांदपाक जाय आनी ताका लागून ताका ताणें जें म्हटलां की 7 अलायनमेंट केल्ले, खंयचो अलायनमेंट घेता म्हाका दिसता हांवें अपलोड केला त्या क्वेश्चनाचेर बाकीचे सगळे अपलोड केला. बट आत्तां जो आमी अलायनमेंट घेतला ते डॅट सर्कल फ्रॉम द फोंडाच्यान येता त्या सर्कला कडल्यान फुडें तुकाय खबर आसा तो 7वो अलायनमेंट. हां 7वो अलायनमेंट नंबर 7. हय. म्हणजे तो गणपतीचें देवूळ जे धाकटें त्या हेज्या कडेन आसा पळय, जो लो लायंग रोड आसा तो सदांच तसो थोडोसो पावस पडलो काय तो बुडटा. लो लायंग एरिया थंयच्यान तो डायरेक्टली म्हणजे तुज्या विदावट एक सुद्दां घर जें आसा पळय न्हू हें डॅमेज जायना. टोटल लँड जी आसा 39.3184 हेक्टर खाजन लँड, इट इज एन 11.01 हेक्टर. आनी एकूय घर जें आसा पळय न्ही हें डॅमोलिश करचें पडना ह्या अलायनमेंटा खातीर. ते आमकां लोकांचें घर अलायनमेंट करपाचें ना. म्हाजे सेंटिमेंट्स त्या शेतकाऱ्यांच्या कडेन आसा. आमचो मिनिस्टर बाब एलेक्स त्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक घेवन नितीन गडकरीकूय मेळ्ळा. तेणी तांकां आजुनूय बी जर कितें प्रोविजन करून तेंची लँड वाचोवपाक शक्य आसा जाल्यार ती लँड जी आसा पळय तितकी आमी वाचयताय ताका प्रॉमिस केला. म्हणजे एका जाग्यार आमकां 60 आशिल्लो तेणी थोडेशें प्रोविजन करून म्हणजे थंय लँडींग जाता त्या जाग्यार थोडेशें कमी करचें हेंय म्हटलां. म्हाका तेंय खबर आसा की एकदां आमी फिलींग केलें काय परत तें खाजन जावप कठीण आसा, तें म्हाकाय खबर आसा. हांवेनूय म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरा कडेन डिस्कस केलां. आमी जरी कितलेंय म्हटलें आमी परत ती लँड फील काडून दिता, परत तुमी खाजन रोया, इट इज नॉट पॉसिबल. बट एक गजाल आसा की तो कंप्लिटली ब्रीज आमी थंयच्यान हो पिलराचेर घेता. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 7 किलोमिटर पडटा. हय, त्या खातीर तो कंप्लिटली जो आसा पळय न्ही इक्की लँड आनी इक्की खाजन लँड जी आसा पळय न्ही ताका लागता. आनी कितें जाय स्पिकर सर? स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हाका आन्सर दिलें. तुम्ही म्हणला की अरावंड 1 लाख. सॉरी, इट इज 5.5 किलोमिटर. 5.5 किलोमिटर, 5.73 किलोमिटर. बरो. तो आय एम बेसिकली टॉकिंग ऑन द खजान्स फर्स्ट.
तुवें सांगला तो फिगर म्हाका सारको ऑलमोस्ट तितलो आहा. हांव म्हणटा 1,20,000 स्क्वेअर मिटर खाजनाचे काबार जातले हे अलायनमेंटान. आनी तुमचे प्रमाणे 1,20,000 जर खाजन काबार जाता जाल्यार EC नाका. 2 लाख जाल्यार ECची गरज आहा. सो स्पीकर सर, PWDचें हें कितें आहा की 1,20,000 स्क्वेअर मिटर खाजनाचे आमी इबाड करतात, पूण ते 2 लाख एक्सीड जाले जाल्यार आमी एनवायरमेंट क्लियरन्स हाडचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां हांव पेपर दाखयले म्हणून तूं वायट धर नाका, पूण एक पेपराचेर पळय एक फूल पेज आयल्या हे इशूचेर. आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल आनी तुवें वाच. कार्स्टन मिरान म्हणटा ताणें लोटली फार्मर्स एट क्रॉस रोड्स म्हणून बरयलेलें आहा. हें मातशें तूं वाच. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, एक लोटली मिसींग लिंक रोड जो आशिल्लो ते कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज आतां मुखेलमंत्र्यान म्हणला ते भशेन ती कन्स्ट्रक्शन डेब्री तशीच आहा. सो परतें खाजन थंय जातलें म्हणटा तें ऑलमोस्ट अशक्य आहा. तुवें आतां तुज्या हातून म्हणिल्लें आहा. सो स्पीकर सर, अशें तांचें हें आहा की तुमी कॉम्पेन्सेट खाजन म्हणटा कितें की हातून खरीफ सिजनान एग्रीकल्चर करता, रबी सिजनान तुका भाजी मेळटा. सो इट इज अ कंटिन्युअस थिंग. सो ताका तूं क्वॉन्टिफाय करून हे पयशे घेवन तूं घरा वच अशें सांगूंक शकना, कित्याक तांचें पोट ताजेर डिपेंडंट आहा. पूण स्पीकर सर, म्हजी सेकंड सप्लिमेंटरी अशी आहा की तुवें कसलोय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट केला फॉर द अलायनमेंट, बेसिकली ऑन फ्लडींग, लँडस्लायड्स एंड अनकल्टिवेबल लँड्स. स्पीकर सर, हांव हें कित्याक सांगता न्हू, जेन्ना तो रस्तो कट करून गेलो तेन्ना हांवें सांगला ते भशेन मोदी जेन्ना दोंगर कापला, आतां खूब कडेन आमकां दिसता धवळे बिवळे दिश्टी पडटा, जंय तूं बायपास मारल्यार सामक्यो झऱ्यो फुटल्या फ्रॉम द हें, बिकॉज तुमी मायंडलेसली दोंगर कापला. सो स्पीकर सर, अशें दिसता की हो जो सगळो ब्रीज तूं करता, तुजी PWDनूच आन्सर दिल्लें आहा की हो ब्रीज आनी 20 वर्सां उरपाचो आहा म्हणून. सो मे बी यू ऑल डोंट हॅव डावट, ब्रिजाची आनी लायफ 20 वर्सां उरला म्हणून. एक्झिस्टींग आसा तो ब्रीज 20 वर्सां आनी उरतलो हें तुमी म्हणिल्लें आहा आनी आन्सर आसा. कॅन्टिलिवर आसूं कितें आसूं, पूण 20 वर्सां ताजें लायफ आहा म्हणून PWDनूच म्हणिल्लें आहा. स्पीकर सर, 20 कोटीचें सँक्शन आहा एक्झिस्टींग ब्रीज रिपेर करपाक, तें तुज्या बजेटान सँक्शनूय दिल्लें आहा. 20 वर्सां लायफ स्पॅन आहा. लोकांचें आतां जाला ते भशेन येदें व्हडलें जें तूं बांदता तो कोळसो हांगाच्यान कर्नाटका व्हरपाकूच तो ब्रीज, अशें चड लोकांचें फिलींग आहा. आनी इन द बार्गेन खाजन जें काबार जाता तातूंत तूं तांचें पोट मारता. सो हांव मागता तें तुका स्पेसिफीक क्वेश्चन असो आहा की तुवें इम्पॅक्ट स्टडी केल्या काय म्हणून अलायनमेंटाची विजावी फ्लडींग, लँडस्लायड्स एंड अनकल्टिवेबल लँड्स. स्पीकर सर, पयल्यान पयलीं त्यांनी जो त्यांचो म्हणजे थंयसर एग्रीकल्चर आनी पिसिकल्चर दोनूय जाता. आमी तांकां 3 वर्सां ब्रीज करता आसतना म्हाका खबर आहा की थंयसलो बाकीचोय बी जो आहा पळय न्ही तांचेर परिणाम जातलो. तांकां आमी लँड एक्वायर करून लँडाचे पयशे दितलेच, बट ताच्याच बरोबर सायडींतले सगळे जे लोक आसा तांच्या एग्रीकल्चराचेर आनी पिसिकल्चराचेर ते नुस्तेंय पोसतात, तांचेर इम्पॅक्ट जातलो. ते तांकां कॉम्पेन्सेशन काम चालू आसतना 3 वर्सांचें दिवपाचें आमी प्रॉमीस केलां. 3 वर्सांचे ताजे फुडें कितें करपाक? ना हांव हें तुका कित्याक सांगता, हें तुका तितक्या लँड एक्वायजिशनचे पयशे 100% दितले, बट बाकीचो इफेक्ट जो आहा पळय न्ही तो तें काम करता आसतना तांकां एक वेळ करूंक मेळचें ना म्हणून 3 वर्सांचें म्हटलां हांवें. मागीर सगळें डिसील्ड केलें, बाकीचें केलें. करनात ते डिसील्ड करना हें तुवें म्हणलां, तुवेंच पयलींच उत्तर दितना फर्स्ट सप्लिमेंटरी तुवें कितें म्हणलें की तें मागीर जायना आनी तें उरता म्हणटा अशें. न्ही इट इज ट्रू, उरता म्हणूंक ना हांवें. मागीर एग्रीकल्चर करपाक इम्पॉसिबल जाता, इट इज डिफिकल्ट जाता म्हणून तें सगळें परत डिसील्ड करून दिवपाची जबाबदारी म्हजें डिपार्टमेंट घेता. ओके स्पीकर सर, नॅशनल हायवे जेन्ना 100 किलोमिटर्स बांदता तेन्ना तेजो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट स्टडी जो आसा पळय न्ही हो पर्टिक्युलर स्ट्रेचाचो करता आनी हेजोय स्टडी जो आसा पळय न्ही ते करतले. आनी हो रस्तो जो बांदता पळय न्ही इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कोळसो व्हरपाक, हो कोळसो व्हरपाक नॉट ओन्ली म्हळ्यार कोळसो आहा मेन असो. आयक आतां हो प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर, जें कितें करता तें तुमी कोळशा खातीर करता अशें जाता. स्पीकर सर, हो सदांच साश्टीकारांची खातीर तो दाखयता आसतना साश्टीकार म्हाका निवडून दितात. हांव साश्टीकारांचें करतलो. सदांच जो आसा पळय न्ही कंप्लीट करपा दियात. स्पीकर सर, तो सगळे व्हरतात आनी कुळशाक लिंक करतात. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट इट इज एन फार्मास्युटिकल हब
आमी प्राऊडली सांगता की पुराय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत म्हणजे फार्मास्युटिकल्स कंपनी जितक्यो आसा पळय न्ही आतां वयल्यान थंयसर आनी R&D करपा खातीरूय बी म्हणजे इन फार्मा सॅक्टर R&D करपाकूय आमी एलाव करता. नवीन नवीन कंपनी फार्माच्यो आनिकूय बी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत येता त्या खातीर हो रस्तो जो आसा पळय न्ही हो तितकेच दृश्टीन इम्पॉर्टंट आसा आमकां म्हणजे तो एज अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हांव म्हणटालो की ते इन फ्युचर त्या खातीरय हो रस्तो करप गरजेचो आसा. म्हणून तेणी जें सांगलें पळय न्ही कॉम्पेन्सेशन तांकां दिवपाक जाय ते 100% कॉम्पेन्सेशन आमी दिता. तेजो EIA स्टडी केला आनी कमीत कमी इम्पॅक्ट खाजन लँडाचेर कसो जातलो हाजो विचार जो आहा तो आमचो सरकार करता. शेवटचे प्रश्न विचारा तुम्ही. लास्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर हांवें कांय सारको एक दोन तीन दोन झाले तिसरो करता. एक आणि दोन झाले. तिसरे प्रश्न सामकें आनी चड ना ताका तें. स्पीकर सर लिंक रोड जो जालो लिंक रोड जो तुवें वेर्ना इंडस्ट्रियल फार्मास्युटिकल हब टू बोरये टच जावपाक जो लिंक रोड केलो तो लिंक रोड लोटलेचो दोंगर डिस्टेबिलायज जालो हें तुका खबर आहा? हें खबर आहा तुका? त्या रस्त्यांतल्यान वयता हय तूं वता म्हणजे साश्टीन बरो भोंवता तूं ह्या दिसांनी बरें आहा व्हेरी गूड. सो स्पीकर सर तुका पर्सनल एक्सपिरियन्स आहा की लोटलेचो दोंगर जो आहा तो डिस्टेबिलायज जाला आफ्टर दॅट रोड हॅज बीन कन्स्ट्रक्टेड. परहॅप्स एट दॅट टायम एनवायरमेंट इम्पॅक्ट स्टडी सारकी जावंक नासतली कित्याक असोच धरून तो कापला आनी खूब कडेन ह्यो लँडस्लायड जाता. एक पावस खूब जाला ताजे खातीर जाता आसतल्यो. हांव तुका एक स्पेसिफीक विचारता. येस तुमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आहा तो तुमचो लोकल MLA आनी ताणें एफर्ट घेतिल्लो आहा बाब नितीन गडकरीक मेळपाक शेतकऱ्यांक व्हरून तांचे बऱ्यान वचपाक आनी तो एक स्ट्रेस करीत आहा की कोणाचें घर थंय मोडना म्हण. स्पीकर सर हे घराचो इशू ना इशू आहा खाजन जमनीचो. पयलो क्वेश्चन जर तुका हांवें विचारलो तो तुवें सारको बरो भशेन रोहन खंवट्यान काल कॅट केला ते भशेन तुवें कॅट केलो. कितें इशू की CRZ नोटिफिकेशन तुका खाजन जमनीन कन्स्ट्रक्शन करूंक एलाव करता काय म्हणून तें तुवें उत्तर दिवंक ना. तें बरें तुवें टक करून मारली सायड. आतां हो सायड जी मारल्या तुवें त्या हातून तुका हांव आतां विचारता हें जातकर तूं थंयचे शेतकऱ्यां बरोबर तूं नॉट MLA मिनिस्टर तूं वचून ते बोरयेचे आनी लोटलेचे शेतकऱ्यां बरोबर बसपाक तयार आहा की बाबा कित्याक म्हाका सारांश जो कळटा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट सांगता ते भशेन ब्रीज जातलोच. आतां कोणाची जमीन वचपाची म्हजी काय तुजी हो इशू म्हण हो सारांश तो घेता. हें म्हजी काय तुजी आनी तातूंत सगळ्यान बेस्ट अलायनमेंट खंयचो हें उलोवपाक तूं वचपाक तयार आहा आनी ते शेतकऱ्यांक आनी लोटलेच्या लोकांक मेळपाक तयार आहा कित्याक तूं लोटले ह्या दिसांनी भोंवता म्हणटा तुवें वचूंकूय जाता आनी तांकां मेळूंकूय जाता. हें तूं तयार आहा काय म्हणटा हांव करपाक. स्पीकर सर आमी GCZMAचे एप्रुवल जे आहा ह्या प्रोजेक्टा खातीर ते इन प्रोसेस आसा. तुवें म्हटल्या त्या प्रमाणे हय इन प्रोसेस इन प्रोसेस आसा ताजे एप्रुवल आमी घेतले. ओके. दुसरी गजाल तेणी लोटलेंतले जे शेतकरी आहा पळय न्ही पयर मिनिस्टर गडकरीक मेळपाक आयिल्ले तेन्ना तितक्या जाणांक हांवूय पर्सनली मेळ्ळा. त्या मिटिंगेक आमी दोगूय जाण म्हणजे मिनिस्टर आनी हांव आसलो आनी परत त्या शेतकऱ्यांक मेळपाची म्हाजी तयारी आसा. हांव गोंयांतल्या कोणायकू ज्या ज्या विशयाचेर जाय पळय न्ही ताका प्रत्येक फावटी मेळटा आनी त्या खातीर तेंचे जर इश्यूज आसत जाल्यार हांव पर्सनली इंटरव्हीन करता आनी रिजॉल्व करता. ना कित्याक हें म्हाका स्पीकर सर अक्रॉस पॉलिटिकल लायन्स हें कितें फकत ताजेर फार मारपाचो न्ही. ब्रीज जावंक जाय. ब्रीज जातना लोकांकूय कमी त्रास जावंक जाय आनी तें करपाक तो जर मेळटा जाल्यार तांकां सगळ्यांक आयडिया एक कडेन. हांव म्हणना की तुजो मंत्री करना म्हणना. ही इज ऑल्सो डुईंग इट. इज अ लोकल MLA इज रिस्पॉन्सिबल इनफ. बट मे बी यू कॅन स्पीक टू देम स्ट्रेट अवे. गोवा फॉरवर्ड बीन सीट घेयना मरे तो. फॉरवर्डाचो सीट असो घेनात आमी. फॉरवर्डाचो अशें करून एनावन्स करून घेनात. तो एनावन्स करनासतना घेता. तुमचे आमी कशें उडयल्या ते पळय मरे पयलीं शिवोले सालिगांव एनावन्स करून उडोवना सर हे फावटी पाकीट मारला ते इंडिया ब्लॉकचे वेगळे कितें तरी चल्ला. श्रीवंत वेगस. जी आम उलयता हेची जी स्टडी आहा बाणावले घेत 2000 बाणावले बुडयली तुमी आतां थिंगाय बुडयनाकाय तेंच सांगता बाणावले बुडोवन कितें केलें तें चोयली तुवें आतां. प्रश्न विचारचो. तें म्हणलो आतां मुच पडटा. बरें ती स्टडी जी आली 2016 केली जेन्ना जुवारी ब्रिज वॉज नॉट बीन कन्स्ट्रक्टेड. नाव नवी जुवारी ब्रिज आयिल्ली आहा. So the purpose of that study in order to have this boring bridge was based on the study in 2016 when the Zuari bridge did not exist, the new one. आत नवी आयल्या. सो नवी आयल म्हणटरी नव्यान पोतोन स्टडी करून ती ब्रिजा अलायनमेंट एज एन ऑल्टरनेट दिलो नंबर 7 ऑल्टरनेट 7 दिलो. तेच प्रमाण कन्सिडर करपाचें म्हाका दिसता कितें प्रयत्न केल्लो. हॅव वी डन अ न्यू स्टडी because we are going on the facts
ऑफ 2016 and 17. And 2016-17 फॅक्ट्साचेर जुवारी ब्रिज आसोना. आतां नवी जुवारी ब्रिज आहा. So those facts do not send the same. So have we done a new study now? And based on the new study, are we proposing this bridge? If not, what is the plan to do the new study? स्पीकर सर, ऑनरेबल MLA जुवारी ब्रिजा वयल्यान कमी गेला. ओके, तो हालीं फोंड्या बीन येवंक नासतलो कदाचित. ताका फोंडेच्यान तेवटेन तेणी नॉर्थाक थोडोसो केन्ना तरी येवपाक जाय. ओके, आमी ताजी जो स्टडी म्हणटा पळय न्ही, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट आनी तेजी कॅरींग कॅपेसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलरली रोड, ह्यो दोनूय स्टडी ज्यो आसा पळय न्ही, ही दोनूय स्टडी केल्या आनी ताका तेजें म्हणणें इतकेंच आसा की आतां जुवारी ब्रिज जालो म्हणटा उपरांत तुमी नवीन ब्रिज आनी कित्याक बांदता. ओके, नवीन ब्रिज बांदूं नाका, आसा तोच ब्रिज परत तो चलोवन पळया असो तेजें आसतलें. कारण बरेचशे फावटी आमी आमचे प्लॅन करता आसतना आमी सदांच म्हणटा इट इज एन विकसीत भारत 2047, विच इज द विकसीत गोवा 2047. हाजो विचार करून प्रत्येक प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो आमी विचार करता. वी आर नॉट शॉर्ट टर्म, इट इज अ लॉंग टर्म विजन दवरून काम करता. Short term? स्पीकर सर, जाला आसतलें तें हांव ना म्हणना. ओके, आमकां कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आसा तशें परत रिपेर करून घेवपाचें आसा. Because sir, answer म्हाका दिल ना. आन्सर दिल ना. घुसपाईन ताणें कितें सांगिलां. पूण स्टडी कोल्या ओ केल ना तेजें आन्सर दिल ना. So it is taken for granted that there is no studies. Because sir, answer दिवपा जाय न्ही. बस बसून Answer दिवपा जाय. Answer दिना सोडून घुसपाय जाय. Because sir, when he does not have a correct answer, environmental हे ते मुडले आनी घुसपायलो हांगकडे. Because sir, when सर आज बाणाल्या जाल ते हाल्या बोरी जातले. Because sir, खजान ले राज्य बाणाल्या जाला ते इंग जातले परत जातले. And this is I'm putting on record. Because sir, एक क्वेश्चन विचारपाक गेला आसा. आन्सरू दिल ना. आन्सर दिल ना. एनजी वेगस तुजो क्वेश्चन आसा तो विजय सरदेसाचो. तुका एक क्वेश्चन विचारपाक गेला आसा. Because sir, तुझे आन्सर दिले. pointed question, Bab Vijay had pointed out that there is fear and anxiety in the minds of the people की कोळसो या रस्त्यार वयतलो म्हणून. This is a joint question. तुम्ही गुणांक There is one PWD letter. I would place it on the table of the House. This letter, because what does it say? It says that the proposal to construct a flyover from Dabolim to Verna, as well as selecting alternative 7 by giving consideration to the shortest distance from on Traffic National Highway 17B leading to Mormugao Port as its priority. Because this is the letter. This has created fear. Sadhya Mormugao Porta ke chalta chod kolso. So this is the fear of the people that coal will be transported, and your letter states that Mormugao Port Trust has been given priority. So this Honorable Chief Minister Vijay Tumache clarification di. Is the people and the farmers important or Mormugao Port Trust is important? स्पीकर सर, त्यांनी लेटर दिला ते माझ्या डिपार्टमेंटान दिला. म्हाका खबर आसा. ओके, लेटर दिला ते बी. ती ताज्या म्हायती खातीर हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता. विच इज एक्चुअली जो आहा पळय न्ही हो रोड जो कनेक्टींग फ्रॉम द तुजो NH17 टू द मार्मागोवा पोर्ट. मार्मागोवा पोर्टाचेर जो ताका क्रूज टर्मिनल येता विच इज फॉर द टुरिस्ट, हो ताका लक्षांत ना किंवा कदाचित खबर नासतलो. फुडल्या वर्सभराच्या भितर म्हणजे जे टुरिस्ट मार्मागोवा पोर्टाचेर येवपाचे आसा पळय न्ही ते बी इंटरलँड टुरिझम जर मोठ्या प्रमाणात वाडयतले आसत जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी वाडप. इट इज नॉट ओनली फॉर द कोल. I am only specifically saying currently मागीर परत तुम्ही म्हणटा हांव आसता म्हणटा. आय एम व्हेरी मच सिरियस. पोर्ट कनेक्टिविटी ही जी आसा पळय न्ही सद्या चलत MPT होगोत कोल माय बॅन कोराय मरे. स्पीकर सर, आय एम ऑन माय फीट. स्पीकर सर, एका उतरान तुका परत सांगता. टुरिझमाची इन्व्हेस्टमेंट पोर्टाचेर जी जाता पळय न्ही इट इज आय थिंक मोर दॅन 500 crores. आमी थंयसर जो टर्मिनल बांदपाक घेतला बाय डबल इंजीन सरकार. अरे बाबा, जो क्रूज टर्मिनल बांदता पळय न्ही तो कोळसो हाडपाक न्ही, ते टुरिस्ट येवपा खातीर बांदता. हे लक्षांत घेवपाक जाय. फुडल्या वर्सा इनॉग्रेशनाक आपयता. Speaker, in this boring issue, there are two groups of people. एक ओपोज करतात स्टिल्ट आनी दुसरी सजेस्ट करतात ते रोड एक्सपान्शन करपाक. सो आतां रोड एक्सपान्शन केल्यार गोरान सगळे मोठले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेंग वी विल नॉट डिमॉलिश हाउसेस एंड द टेंपल एंड एवरीथिंग. घर वचता म्हण सांगला न्ही. So my question now, my specific question is,
how do you allay the apprehensions of the people in a transparent manner so both sides can be taken care of? So that you inform the public of how you are doing, how we propose. There is also this. सेक्शन डी पब्लीश करपाचो आसा ताज्या पयलीं आमचें तेंच्या कडेन कन्सल्टेशन सुरू आसा. आतां सी प्रपोज करता आसतना आमी ताका ईच एंड एवरी तेंच्यांनी डिमार्केट करपाक आमकां कॉपरेट करचें ते हांवूय पर्सनली येता खंय खंय डिमार्केट जाता पळय न्ही सेक्शन डी करच्या पयलीं ताका ईच एंड एवरीथींग म्हणजे कोणाचें शेत वता कितलें वता कोणाचेंच घर वयचें ना हें क्लियर करता आनी मागीरूच आमी सेक्शन डी जे आहा तें पब्लीश करता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 लोकां श्री सांगलें जाल्यार they राजेश are happy फळदेसाय. after that. 2A. स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. स्पीकर सर, आमचो सांतिस्तेव ब्रिज आसा जो जुव्यां वयता पळय तो आनी दुसरे कडल्यान आमकां आनी खंयच्यान वचपाक वाट ना. स्पीकर सर, हो मातसो सिरियस इशू आसा. स्पीकर सर, जो तेजो मेन पळय खांबो आसा म्हणजे जुव्या सायडीच्यान तो खांबो ऑलरेडी सारको म्हणजे सरयो बिरयो सगळ्यो तुटोन आसा. लास्ट टायम फेब्रुवारीच्या 2 तारीख काय 9 तारीख अशें हांवें टीम आफयली PWDची. तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. त्यान पयलीं तेंच्यांनी काम केल्लें, पण काम कशें केलें स्पीकर सर, सुकती येतकीर ते जस्ट सायडीच्यान अशें म्हणजे कितें तरी तांकां ल्हान तो सकयल्यान भरून काडूंक जालो. तेंच्यांनी शॉर्टकट म्हणून मारून ते मातशें वयरूच काम केलां आनी जेन्ना सुकती येयली की सगळो खांबो दिसता आनी हे थंयसरले लोकल जे फिशरमॅन आसा ते डेली येवपी वचपी आनी तेंच्यांनी हांव स्वताक गेल्लो तेंच्या बरोबर आनी टिमूय आपयल्ली हांवें PWDची. तेन्ना तेंच्यांनी स्वताक पळयलां, कारण असो जर हात घालीत किंवा तूं एक रॉड घालीत जाल्यार संपूर्ण असो येता. जें पळय काम आसा तो केन्नाय कितें जावंक शकता आनी ताका मोठे मोठे होलूय पडलेले आसा, खड्डे पडलेले आसा. जाता तितलो बेगीन तो करचो पडटलो स्पीकर सर, नाल्यार मोठो कितें तरी अनर्थ तुका जावंक शकता. प्रश्नाचें उत्तर दिल्लें आसा. तुका कितें आनी स्पीकर सर, उत्तर म्हणजे कशें विचारपाक तुका तेच सांगता स्पीकर कितें सर. अपेक्षीत आहा तुका? स्पीकर सर, जे केन्ना काम सुरू करतले, कारण कितें आतां आमची नोयनां सुरू जावपाची आहा, मोठी गर्दी जातली त्या सायडीच्यान यो वच करून आनी दुसरी खंयचेच आमकां हें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, जुवें ब्रीज एट सांतिस्तेव हो ब्रीज म्हणजे तसो पळोवंक वचत जाल्यार धाकटो कल्वर्ट कसो आसा पयलींचो हांवें पळयला. आमदाराच्या बरोबर हांवूय थंयसर गेल्लो पर्सनली तेन्ना हांवें पळयलां की तेजी परिस्थिती जी आसा पळय न्ही ती तशी नाजूक परिस्थिती आहा म्हटल्यार जाता. आमी तेजो बेजीक प्रिलिमिनरी सर्वे केला, तेजें स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरींग, बाकीचे तेजे रिपेर्स, रिहेबिलिटेशन आनी स्ट्रेंथन प्लॅन हो डिसायडूय केला. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी तेजो बीट डॉक्युमेंट जो आसा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन तेजो टेंडर काडटा आनी ताका रिपेर जो आहा पळय न्ही तो करता. पण म्हाजें मत आसा तो पळयल्या उपरांत आमदारान इनिशिएटिव्स घेवन आमकां सायडींतल्यान जागा दिवपाची गरज आसा, कारण ताका नवीन ब्रीज बांदपाची गरज आसा, कारण तेजी कंडिशन्स तशी तो लॉंग रन ब्रीज चलचो ना. त्या खातीर आत्तां थंयसर आमकां लँड एक्विजिशन केलें जाल्यार इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. जर कोणी इरेव्होकेबल किंवा लँड जर दिली जाल्यार तो ब्रीज रिपेर करूनय बी म्हणजे 2 वर्साच्या भितर बरो ब्रीज जो आसा पळय न्ही थंय करपाक जाता. सो दॅट यू टेक द इनिशिएटिव्स आनी सायडींतल्यानूच जे आसा दोशी सायडींतल्यान लँड एक्वायर करपाक किंवा ते म्हज्या PWDक दिला. स्पीकर सर, आमी जागो दिवपाक तयार आसा, कारण आमी सरपंच आनी बाकीचे पंच मेंबरां घेवन आमी थंयसर इन्स्पेक्शनूय केल्लें आसा. सो आमी जागो दिवपाक एनी टायम, पण जाता तितलें बेगीन करूंक जाय तें काम. स्पीकर सर, एकाच आनी एक म्हाजो क्वेश्चन आसलेलो अनस्टार्ट LOQ नंबर 1 हो 16 तारखेक आशिल्लो. स्पीकर सर, सेम हें आसा, कारण कुमारजुंवेचो जो आमचो ब्रीज आसा कुमारजुवा टू मार्शल आनी आमकां आनी थंय दुसरें आनी ऑप्शन कांय ना आनी तितून दिसाक अश्यो हजारांनी गाडी यो वच, बशी येता, ट्रक येता. स्पीकर सर, त्याही ब्रिजाची सारकी कंडिशन सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. कारण स्पीकर सर, तें जर कितें जर जायत आमी आतां करता फायली आमच्यो ऑलरेडी पास जाल्ली आसा, पण जाता तितली जर बेगीन, कारण मोठे मोठे हें पडले ताका खड्डे पोंच्यान, कारण आमी आतां आमचो सांगोड आसा आनी त्या ब्रिजार ऑलमोस्ट 3-4 हजार लोक त्या ब्रिजारूच रावता. स्पीकर सर, आतां आमचो चवथीक 7व्या दिसाचो सांगोड आसा. सो त्यान पयलीं जर केलो जाल्यार आमकां पळय स्पीकर सर थंय कितेंय घडोवंक शकता, तें घडोवंक नाका. आमी म्हणटा डेली करया, पण हें जाता तितलें बेगीन जावंक जाय. स्पीकर सर, ऑलरेडी फायल पास जाल्ली आसा, ते जर केलें जाल्यार आमकां खूब आदार जातलो. स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमदार कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, आमदाराक खबरूय आसा, म्हणजे फायल कंटिन्युअसली तो ट्रॅकूय करता. जो कुंभारजुवा टू सांतिस्तेव तो दुसरो ब्रीज तोय रिपेरिंगाक येयला. जाला कितें म्हाका दिसता बाब राजेश आमदार जाल्या उपरांतूच तेणी ह्यो फायली सगळ्यो प्रोसेस करपाक सुरवात. कारण दोनूय ब्रीज तशे खूब वीक आसा, पण दोनूय ब्रीज जे आसा पळय न्ही हांव ताका एक एश्युरन्स दिता की पयलीं तेजे बेजीक रिपेर जितके गजाली करपाक जाय पळय न्ही
वेळ पडला तसो पळोवंक वता जाल्यार ताजो त्या सांजाव हेज्या पयलीं आपलो सांगोडाच्या पयलीं मातशें कठीण दिसता म्हाका, तरी सुद्दां हांव पळयतां जर कितें जर मायनर रिपेर तुका ताच्या पयलीं करून मेळटा आसत जाल्यार तें दिता. येस श्री निलेश काब्राल तुझो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Speaker sir, I may permit to ask star allocated number 3B. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्पिटिशन. स्पीकर सर, जो प्रश्नाचे उत्तर दिला ते म्हज्या फुडल्यान आसा स्पीकर सर. SIT जी फॉर्म केल्ली ऑनरेबल CMन तेन्ना एक लक्षांत हाडपाक की जे लँड ग्रॅबिंग जाताले हे खंय तरी कटेल जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता CM हॅज बीन सक्सेसफूल इनफ की हेजे फुडें जावचें ना. मोडस ऑपरंडा कितें आशिल्लो की सब रजिस्ट्रार ऑफिसरान ते पेन काडून डुप्लिकेट लायताले आनी शेल्डीड जावन 114 डुप्लिकेट कॉपी घेवन ते करताले. स्पीकर सर, म्हाका क्वेश्चनाचें उत्तर मेळिल्लें आहा. 48 FIR लॉ केल्ले आसा आनी हितू भितर SITन 22 केले आनी 22 बाय वेरियस पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, तुवें आन्सरान दिल्लें आसा की हांवें विचारलें द टायम फ्रेम बाय वीच ऑल द ग्रॅब प्रॉपर्टीज बी रिवर्टेड टू द ओरिजिनल ओनर्स and all the fraudulent mutation entries be removed and the names of the original owners to be appeared in 114. ताका आन्सर दिला स्पीकर सर की with respect to the land reverted original form, honorable court, हांव honorable मिनिस्टर कडेन विचारता खंयचो honorable कोर्टाचे रिफर करता तो honorable CM कितें बरें काम केलां सर. आतां हे गोश्टी अरेस्ट जाल्ले आहा खुबशे, आतां ईडीन घेतलेल्यो आहा केसी, खुबशे फुडें गेला आनी बंद जाल्ले आसा. सो म्हाका एक उत्तर जाय ते honorable court खंयचो कोर्ट, कित्याक SIT करपाचें कारण व्हेरी सिंपल की SIT कोर्टाचो पावर दिल्लो आनी तेणी तांकां रिवर्ट करपाक सांगपाक ते गव्हर्मेंटाचें डिसिजन. लोकांक जर कोर्टांत वचपाक जाय आसलें, कितले पयशे भरपाक पडटले, एडवोकेटाक पयशे भरूंक पडटले, खूब गोश्टी आशिल्ल्यो, प्रोसेस डिले जाल्लो. SIT करपाचे CMाचे उद्देश आशिल्लो की खंय तरी लक्ष घालून काबार करपाक. हांव हांगा रेफरन्साचें जे विचारता म्हणजे ईचें आसा डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, खंयचो ऑनरेबल कोर्ट आसा आनी खंयची केस आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमदार बाब निलेश काब्राल हांणी जो SIT लँड ग्रॅबिंग ह्या हेजेर वेगवेगळे विशय जे त्यांनी प्रश्न मांडल्या. तेतूंत जेन्ना टायम फ्रेम वीच द ट्रिब्युनल वील बी कॉन्स्टिट्युटेड टू डिक्लेअर द फेक डीड्स ऑफ हें म्हटलां तेंच्यांनी. ओके, ताणें म्हणटा आसतना की आमी म्हणजे स्पेशल ट्रिब्युनल फॉर्म करतले किंवा स्पेशल कोर्ट म्हटलेलो तेज्या भितर. आमचे गोवा अमेंडमेंट बिल 2022, द बिल नंबर 10 ऑफ 2022 अवेट्स द एसेंट ऑफ द प्रेजिडेंट. ते आमकां प्रेजिडेंट एसेंटाक धाडलेलें आसा, तेजें अजून मेळूंक ना. बट तरी सुद्दां हाज्या खातीर स्पेशल कोर्ट यांनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किंवा हो जो आहा पळय न्ही हो आमी डेजिग्नेट करता आनी जेणे करून सगळ्यो केसीस ज्यो आसा पळय रिलेटेड टू डॅट टील नाव इट इज नॉट फायनलायज, कारण तेजे चार्जशीट करप सगळ्यो केसीस चालू आसा. A to Z केसीस सगळ्यो चार्जशीट जाल्या उपरांत ताका एकूच कोर्ट जो डेजिग्नेट करपाचो चल्ला स्पीकर सर. म्हणजे हेजेर लॉ डिपार्टमेंट AG हेंच्या कडेन डिस्कस करून एक सिंगल कोर्ट डेजिग्नेट करून सगळ्यो केसीस थंयसरूच दिवप हाज्या खातीर सुरू आसा. ते एकदां कोर्ट म्हणजे आमकां स्पेशल ट्रिब्युनल फॉर्म करपाक जावचें ना वेगळें, तेज्या खातीर कोर्ट जो आहा पळय न्ही म्हणजे इधर डिस्ट्रिक्ट किंवा बाकी कितें एकदां तर उलोवन आमी फायनलायज करता आनी तेज्या उपरांत ह्यो केसीस ज्यो त्यो एक्सपेडायट करपाक येता. स्पीकर सर, ऑनरेबल CMाचे मुद्दो जो आसा म्हाका कळ्ळो, पूण स्पीकर सर लोकांची प्रॉपर्टी हे लोकांनी गुटलिसांव करून फ्रॉड करून ट्रान्सफर केल्या. हे तुजे ईडीन स्पीकर सर ऑलमोस्ट हांव नको ऑनरेबल CM कडेन आसा 4215 पेजीस आसा जो रिपोर्ट केला आनी आमचे जे SITन तितू आनी रिपोर्ट केल्लो आहा. आतां कोर्टान लोकांक कित्याक घालपाचें स्पीकर सर? म्हजे बाट त्या चोरान विकले, पण हांवें आतां वचून तो चोर म्हणपाक आनी कितें उरला स्पीकर सर? म्हाका दिसता स्पीकर सर ऑनरेबल CMन लॉ डिपार्टमेंटा कडेन बसपाक जाय वा तेजे होम डिपार्टमेंटा कडेन बसपाक जाय आनी जो SITक जो केल्लो आसा तितू जेन्ना येल्ले सगळे रिपोर्ट आसा हे रिपोर्ट घालूनच तांकां रिवर्ट करपाचें. तांकां कोर्टान वचो सर, कोण जे चोरी केल्या पळय तांकां वचो कोर्टान. जे लोक सामान्य लोकांक जे फ्रॉड जाल्ले आसा तेणी कित्याक कोर्टान वचपाक जाय म्हणून SIT केली स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव सांगता म्हाजे कडेन आनी 2 नंबर आसा जे प्रॉपर्टी जे फ्रॉडुलंट जाल्ले, जे कोण इन्फ्लुएन्शियल आसा ते आपणाचे काडून घेता SIT आसूनय विकता स्पीकर सर. आनी हांव ते CMाक मागीर सांगता खंयचे जाय जाल्यार ऑन द टेबल ऑफ द फ्लोरूय सांगूं शकता हांव. स्पीकर सर
सांगता मरे मागे म्हजे प्रश्न सांगता म्हणलं तुका मागे तू उठता कितें रे स्पीकर अरे मागे सांगता म्हज्या परिवारा प्रश्न हांव विचारता म्हजे प्रश्न मरे स्पीकर सर हांव विचारता स्पीकर सर म्हाका एश्योरन्स जाय सीएमा कडेन की लोकांक जे हे फ्रॉडुलंट जे आसा इतले रिपोर्ट आसा ईडीचे रिपोर्ट आहा एसआयटीचे रिपोर्ट आहा फुडें आनी कोर्टान कितें वचपाक जाय यू रिवर्ट बॅक टू द ओरिजिनल ओनर्स बिकॉज इट इज प्रूव्ड इट इज फ्रॉडुलंट आणि तेज्या फाटल्यान खुबशे केसीस अशे उरलेले आसा आतां जो लॉ मिनिस्टर आसा ते सब रजिस्टरान सगळे स्कॅनिंग 1961 चालू आसा ते आतां ऑनलायन करतात तितून आनी कळटलें कितें चालू आसा स्पीकर सर सो म्हजे तेजेर उलयना पूण म्हजे एक प्रश्न आनीक स्पेसिफीक विचारता की वील द गव्हर्मेंट कन्सिडर the various reports of SIT and the आमचे ED where it is already proved it is fraudulent to retransfer कोर्टान कित्याक करपाचें स्पीकर सर कोर्ट कित्याक जाय आमकां न्ही वेन ईडीन केल्लें आसा हें केल्लें वेदर गव्हर्मेंट विल कन्सिडर लिगली करूंक शकता स्पीकर सर वन मॅन जो कमिशन बसयल्लो तेजा रिपोर्ट कन्सिडर करून गव्हर्मेंटाक पावर आसा स्पीकर सर ते ट्रान्सफर करपाक वेदर गव्हर्मेंट विल कन्सिडर इन रिवर्टिंग बॅक ऑल दीस फ्रॉडुलंट केसीस वे ईडी एंड SIT हेज डिटर्मेंट दॅट इज अ फ्रॉडुलंट वेदर द गव्हर्मेंट विल कन्सिडर कोर्टाक घालनाका स्पीकर सर कोर्टान वर्सां चलता केसीस हें जायना वेन इट इज ऑलरेडी डिटर्मेंट वेदर गव्हर्मेंट हॅज पावर्स टू रिवर्ट इट बॅक हांव इतलेंच एश्युरन्स हे म्हाका येता आनी रिवर्ट करचे हे लोकांचे जे फ्रॉडुलंट जाले ते हे म्हाका आन्सर करचे स्पीकर सर परत एकदा म्हणजे आमदारान जो प्रश्न मांडला गेली 10 वर्सां अशा पद्दतीत नो मॅन लँड आसतले किंवा फॉरेन कंट्रीन कोण आसा तांचे आसतले किंवा हांगासर कोण एक्सपायर्ड जावन गेलो किंवा कोण आसतना सुद्दां तेंच्यो जमनी ज्यो आसा तिसऱ्या मनशान बाय फ्रॉड ऑफ डॉक्युमेंट करून विकले आतां विकल्यो म्हटल्या उपरांत आमी वन मॅन कमिशन बरयल्या उपरांत वन मॅन कमिशन हॅव सबमिटेड द रिपोर्ट आणि वन मॅन कमिशनचो रिपोर्ट जो आसा तो आमी एक्सेप्ट केलो आणि त्या रिपोर्टाच्या अनुसार ही हॅज गिवन सम सजेशन्स त्यांनी जवळपास एक 17-18 सजेशन्स पर्टिक्युलरली टू द नो मॅन लँड आसतली किंवा अशा पद्दतीतली एक्स मनशाची लँड जेणी व्हाय मनशान झॅड मनशाक विकली हातूंतली बी परत तेणी एक प्रोसेस फॉलो करपाक लायला सो अकॉर्डिंग टू हीज प्रोसेस आमकां इवन दो गोवा रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन प्रॉपर्टी बील हातूंय बी अमेंडमेंट जो आसा पळय